शिवोले शॉक लागून लायनमॅनाक आगताक मरण आयिल्ले. ह्या प्रकारान जे जबाबदार आसात तांचेर 24 वरां भितर कारवायेची शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. जाल्यार शॉक लागून येवपी मरणांची चवकशी करपा खातीर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करतलो अशें मंत्र्याचें म्हणणें. शिवोले खांब्यार लायटीचें काम करतना वीज खात्याचो लायनमॅन कृष्णा पवार हाका शॉक लागून आगताक मरण आयिल्ले. हाची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतल्या. फेसबुक पोस्टा वरवीं ताणें सांगलां जे कोण ह्या घडणुकेक जबाबदार आसात तांचेर योग्य ती कारवाय जातली. जाल्यार पवार हांच्या फामिलीची काळजी सरकार घेतले आनी लुकसाण भरपाय म्हूण तिच्या घरकान्नींक सरकारी नोकरी दितले अशें ढवळीकारान सांगलें. वास्को सिलेंडर ब्लास्टान गुरुवार बायल शिवानी राजवत आनी तिचे आवय मरपाचे केशीक नवें वळण आयलां. शिवानीची घरची ह्या प्रकरणा विशीं सीबीआय चवकशी मागतात. शिवानीचो बापूय दिलीप सिंग चौहान हांणी ही घडणूक दुर्घटना न्हय, हो घातपाताचो प्रकार अशें पत्र गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां बरयलां आनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी केल्या. फाटल्या सप्तकांत नवे वाडे वास्को वाठारांत सिलेंडर ब्लास्टान शिवानी राजावत ह्या गुरवार बायलेक आनी तिची आवय जया देवी चौहान हांकां मरण आयिल्लें. आतां ह्या प्रकरणाक नवें वळण आयलां. शिवानीच्या फामिली ह्या प्रकरणाची सीबीआय चवकशेची मागणी करता. जाल्यार शिवानीच्या बापायन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरयलां. हो घातपाताचो प्रकार देखून मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें म्हूण मागणी केल्या. मांद्रे एका रेस्टॉरंटान पंचायतीची मान्यताय घेनासतना फ्ली मार्केटाचें आयोजन केल्ल्यान सरपंच अमित सावंत तिडकलो. हे विशीं पुलिसांक कळीत करूनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान केला. गृह खातें सांबाळटा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अशें म्हणीत अमित सावंतान ताचेर फोग काडलो. गोंयच्या व्हडल्या सायबाच्या फेस्ताच्या परबेची शेनवारा सावन सुरवात जाल्या. सान फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताची पयली नोवेना शेनवारा जाली. भगवंत फ्रांसीस झेवियराचे देखीन व्हडपण सोदून आमकां खाली करुया हो पयल्या दिसाच्या नोवेनाचो विशय आशिल्लो. फादर अपोलो कार्दोजान शेनवारच्या कोंकणी मिसाचे शरमाव दिले. पोरणे गोंया डिसेंबराच्या 4 वेळ सान फ्रांसीस झेवियर सायबाचे फेस्ताची परब मनयतले. आयतारा सकाळी 6:30 ते सांजवेळा 5:30 मेरेन म्हापशें, साळगांव, नासनोडे, कानोळे, हणजूण, दिवचल, परवरी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांनी लायट आसची ना. थिवी वीज उपकेंद्रान दुरुस्ती करपाची आशिल्ल्यान लायट काडटले, पूण करसवाडो उद्देगीक वसणूक, मोपा विमानतळ, हसनोडे आनी चांदेल उदक शुद्धीकरण प्रकल्पा खातीर लायटीची पर्यायी वेवस्था केल्या अशें वीज खात्यान कळीत केलां. विजेचे गुणात्मक बदल ट्रान्सफॉर्मरा वरवीं करतले, ताकाच लागून ट्रान्सफॉर्मरांत व्हड प्रमाणांत उश्णताय निर्माण जाता. ही उश्णताय नियंत्रीत करपा खातीर ट्रान्सफॉर्मरांत तेल भरतात. तेच तेल बदलपाचें काम फाल्यां थिवी वीज उपकेंद्रान जातलें. इतलेंच न्हय तर नवे अतिरिक्त केबलूय बसयतले. हे देखरेख दुरुस्तीचें काम योगीराज पावरटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक दिलां.
2018 वर्सा सावन इफ्फीन गोयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे प्रदर्शन जाता. हातूंत इत्सूक फिल्म निर्माते आपली फिल्मां सादर करतात. मात गोंयकारांक ही फिल्मां तयार करपा खातीर सरकारा कडल्यान कसलीच मजत मेळनाशिल्ल्याचो दिनेश भोसलेचो आरोप. 8 वर्सां जालीं म्हज्या फिल्माचे पयशे अजून आपल्याक मेळूंक ना अशें म्हणीत दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन सरकाराचेर फोग काडलो. दोन 2026 वर्सा मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सुरू जातली अशी माहिती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाणें ट्विटरा वरवीं दिली. प्रकल्पाचो पयलो पावंडो पूर्ण जाला. गुजरातान 40% तर महाराष्ट्रान 15% काम पूर्ण जाला. बजेट 1.8 लाख कोटी रुपया आसा. प्रत्येक किलोमिटराक 212.44 कोटी रुपया खर्च येतलो. ट्रेनीचो वेग चडांत चड वराक 350 किलोमीटर आसतलो. सामान्य ट्रेनीन हांगा येवपाक 7 वरां लागतात. बुलेट ट्रेनीन 3 वरां लागतली. ही ट्रेन 12 स्टेशनांचेर रावतली. 10 डब्यांच्यो 24 बुलेट ट्रेनी धांवतल्यो. त्यो सद्या 70 फेरयो मारतल्यो. प्रत्येक ट्रेनीन 750 लोक बसतले. मागीर 1200 लोकांक खातीर 16 डबे आसतले. 2050 मेरेन 105 गाडयो आनी 92,000 प्रवाशांचें लक्ष दवरलां. देशांतल्या उत्पादनांत वाड जाल्ल्यान आतां 4 दुर्मीळ दुयेंसांची वखदां खूब सवाय दरांत उपलब्ध जाल्यात. भारतीय फार्मा कंपनी आतां म्हारग आयात केल्ल्या म्हत्वाच्या फॉर्म्युलेशनाचेर आदारून रावप उणें करतात अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा स्पश्ट केलें. सिकल सेल एनिमिया सयत 13 दुर्मीळ दुयेंसां संबंदीत कारवाय करपाचेर मंत्रालयान लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान हे दर उणे जाल्यात. आयात केल्ल्या कॅप्सुलांची खरेदी करपाचो वर्सुकी खर्च 2.22 कोटी रुपया इतलो आसा. पूण आतां स्वदेशी कॅप्सूल फकत 2.5 लाख रुपयांक मेळटले. सिकल सेल एनिमियाचेर उपचार करपाक वापरिल्ल्या हायड्रोक्युसियुरिया सिरपाची वेपारी पुरवण मार्च 2024 वर्सा मेरेन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. तात्पुरतो दर 405 रुपया दर बाटलेक आसतलो. कुडचडेच्या काकू मोड्डी वाठारांत शेनवारा दुचाकी आनी बॉलेनो गाडये मदीं अपघात जावन 2 जाण गंभीर जखमी जाले. तांकां उपचारा खातीर कुडचडच्या भलायकी केंद्रांत दाखल केल्यात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. वाळपय सावन सांखळे वचपी रेडीघाट रस्त्याचेर शेनवारा सकाळी सेल्फ एक्सिडंट जालो. गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाला अशें कळटा. जबर धपको दिल्ल्यान गाडी सोमतीच पडटली. ह्या अपघातान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. गाडी बेळूस वाळपयच्या प्रमोद फातर्पेकाराची अशें कळटा.
गोंयांत स्टार्टअप केंद्र जावपाची तांक आसा, ताका लागून स्टार्टअपांक लागपी गरजेच्यो साधन सुविधा तशेंच तज्ञांचें मार्गदर्शन करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयचो उद्देगीक पर्यटन शाश्वत उदरगत आनी स्टार्टअपाक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान महत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. शिवग्राम शिक्षण संस्थेन यंग सायंटिस्ट 2023 हे विज्ञान प्रदर्शन 1 आनी 2 डिसेंबराक आयोजन केलां अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. विज्ञान क्षेत्रांत करियर घडोवपा खातीर खूब संद आसा. ह्या संदेचो लाभ विद्यार्थ्यांनी घेवचो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. आमी बाणावले पंचायत क्षेत्रांत कोयर उडोवपूच ना, आमी उडयला तो वेस्टर्न बायपासाचे सुवातेर. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तो कोयर न्हूच, तातूंत कट्ट्यो आनी माती आशिल्ल्याचें मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार सांगता. कोयराचें प्रकरण आंगलट आयल्या उपरांत मडगांव पालिकेन हात वयर केल्यात. वेस्टर्न बायपासा कुशीक डंप केल्ली माती आनी कट्ट्यो आमी उखल्ल्यात. सुमार 6 ते 7 ट्रक भरून कोयर उखलिल्ल्याचें दामोदर शिरोडकार सांगता. रस्त्या कुशीक आडसारां विकप्यांचेर कारवाय करतले. जांचे कडेन परवाने आसात ताणें आडसारां विकची, पूण बेकायदेशीरपणान आडसारां विकप्यांक रस्त्या कुशीक बसपाक मनाय केल्ल्याचें शिरोडकारान सांगलें. संचोडो कोयरांत तुंबला, कोयर उडयतलो जाल्यार मडगांव पालिके कडेन जागो ना, तेन्ना सरकारान आमकां कोयर उडोवपाक जागो दिवचो अशी मागणी मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी केल्या. टेमवाडा मोर्जे कासव संवर्धन मोहिमेक व्हडलो धोको उप्रासला. ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसारूच शेग उबारपाक सुरवात जाल्ल्यान कासव तांतयां घालपाक येतले की ना असो प्रश्न निर्माण जाला. ऑलिव्ह रिडले ही कासवांची दुर्मिळ प्रजात. तांच्या संवर्धना खातीर युनेस्कोन कांय नेम थारायल्यात. ह्या नेमांची पाळणूक जाता काय ना हो चिंतेचो विशय जावन रावला. टेमवाडा मोर्जे वाठारांतली सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या वर्सा कितले कासव तांतयां घालपाक येतले तें पळोवचें पडटले. ऑलिव्ह रिडले कासव शांत सुवातेर तांतयां घालपाक येतात. मोर्जेचो दर्यादेग वाठार कांय वर्सां आदीं शांत आशिल्लो, पूण सद्याची परिस्थिती पळयल्यार मोर्जे दर्यादेगेर शांतिकाय म्हणटा ती दिश्टीच पडना. कोंकण रेल्वे सतत तिकेट तपासणेची मोहीम आयोजीत करता. फाटल्या 3 म्हयन्यांत वट्ट 14,150 अनियमीत रेल्वेन प्रवास करपी मेळ्ळ्यात. ह्या प्रवाशांक दंड दिवन वट्ट 86,37,820 फायन घातल्या. प्रवाशांनी योग्य पद्दतीन आनी तिकेटी काडून प्रवास करचो अशें कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी रिजनल मॅनेजर बबन गाडगे हांणी माहिती दिल्या.
बाळावली पंचायत वाठारांत वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडोवपाच्या प्रकरणात शुक्रारा पोलीस कागाळ केल्या. बाळावली पंचायतीन कोलवा पुलिशेन मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकाऱ्या आड ही कागाळ केल्या. बेळगावच्या आयडियल विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. लाखेरे वाठारांत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पान प्लास्टीक आनी हेर कोयराचेर प्रक्रिया कशी करतात, कोयरापासून बायोगॅस कशी तयार जाता ते विशीं विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. अभ्यासाचो एक भाग म्हणून शाळेत स्थापन जाल्ल्या विज्ञान क्लबाच्या विद्यार्थ्यांनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिल्ली. शिक्षिका नम्रता कुंद्री हांच्या मार्गदर्शनाखाला विद्यार्थ्यांनी ही भेट दिल्ली. बायोमिथॅनेशन प्रकल्पाविषयी विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार हाणें विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन स्वच्छताय राखपाक दर एकल्यान हातभार लावचो असो उलो मारलो. दिवचलच्या सेतू संगम प्रकल्पाचेर स्वामी विवेकानंद हांचो 9 फुटी पुतळा उबारला. आयतारा रामकृष्ण मठाचे स्वामी श्रीकांतानंदजी आनी स्वामी महिषात्मानंदजी हांच्या उपस्थितीत ह्या पुतळ्याचें अनावरण जाल्लें. सेतू संगम प्रकल्पाचेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत नरेश सावर हांणी ही माहिती दिली. ह्या वेळार दिवचल बचाव आनी स्वामी विवेकानंद सेवा समितीचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. येरादारीक धोक्याचो आनी एक्सिडंट प्रोन झोन आशिल्ल्या दिवचलच्या वाळशी रस्त्याचेर आतां डिवायडर बसयतात. वाडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या रस्त्याचेर उपाय येवजण करपाचें काम हातांत घेतलां. हो रस्तो दिसान दीस येरादारीक धोक्याचो जाल्लो आसा. कितलेशेच अपघात जावन कांय जाणांक जीव वगडावपाचोय पडला. अपघातांचें प्रमाण मतीन घेतलें जाल्यार ह्या रस्त्याचेर उपाय येवजण करप गरजेचें आशिल्लें. म्हापशा शिवोले रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. फकत कोयर न्ही जाल्यार चिकनाच्यो वेस्टाच्यो सामक्यो घाणी पडल्यात. ह्या सगळ्या प्रकाराच्यो थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. म्हापशा पालिकेन बेगोबेग हो कोयर काडचो म्हूण तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी. हे पळयात फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन म्हापशा शिवोले रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयराच्यो राशी. फकत कोयरूच न्ही जाल्यार निळ्या पिशव्यांनी पोटल्यो बांदून चिकनाचो वेस्ट उडोवपा प्रकार चालू आसा. जाल्यार हेर कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा. ह्या रस्त्यावेल्यान वचपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. अनवळखी लोकांनी ह्या कोयराच्यो राशी हाडून उडयल्ल्यान थळावे बरेच तिडकले. चोरयांनी जावपी ह्या प्रकारान म्हापशा पालिकेन गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केल्या. चौपन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दिनेश भोसले हांणी दिग्दर्शीत केल्लो गातन ह्या कोंकणी चित्रपटाच्या प्रदर्शनात महोत्सवाच्या गोंयच्या फिल्म विभागाक सुरवात जाली.
शेनवारा सकाळी हिमांशु सिंग दिग्दर्शित पीस लिली, सेंट कॅसल आणि प्रवीण चौगुलेचो यशोदा हे गोंयच्या विभागांतले 2 लघुपट प्रदर्शित जाले. निलेश मालकर हाणें दिग्दर्शीत केल्लो #एमोजी, क्रिस सिल्वाचो क्रेझी मोगी तशेंच राजाराम गोपाळ तुरी हांचो मारवट आनी ट्रॉय रिवेरोचो द विटनेस ही फिल्मां प्रदर्शीत जावपाची आसात. कदंबा बशीच्या चालकांची आनी वाहकांची आल्कोहोल चांचणेक 8 डिसेंबराच्यान सुरवात जातली. तशेंच तांकां समुपदेशन लेगीत करतले. महामंडळान आल्कोहोल चांचणे खातीर 5 आल्कोमीटर खरेदी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. ही माहिती कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय घाटे हांणी दिली. कांय दिसां आदीं एक चालक सोऱ्याच्या गुळेन बस चलयतना सांपडिल्लो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतिल्ली. ते उपरांत संबंदीत चालका सयत ताचे ड्रायव्हिंग लायसन्स लेगीत निलंबीत केल्ले. फुडारांत अशे प्रकार आडोवपा खातीर सगळ्याच चालक वाहकांचे समुपदेशन करपा सयत चालक वाहकांची बशीच चडटा तेन्ना आल्कोमिटरा वरवीं गुपीत तरेन चांचणी करपाचो निर्णय महामंडळाच्या संचालक मंडळाचे हालींच जाल्ले बसकेन घेतिल्लो. ते प्रमाण 8 डिसेंबराच्यान ही मोहीम सुरू करपाचें निश्चित केलां. फाटल्या वर्सा प्रदर्शीत जाल्लो कांतारा चित्रपट बरोच हिट जालो. ह्या सिनेमान लोक भावना आनी श्रद्धेचेर भाश्य केल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत प्रेक्षक ह्या चित्रपटा कडेन वळे. सैम देव आनी मनीस हांचे मदलें बंधन ह्या चित्रपटान चित्रायलां. हाचो परिणाम म्हळ्यार फकत 16 कोटी रुपयांनी तयार जाल्ल्या ह्या सिनेमाक वट्ट 450 कोटी रुपया मेळ्ळे. आतां कांतारा 2 चे शूटिंग 27 नोव्हेंबर 2023 सावन सुरू जाता. कांतारा 2 हे प्रत्यक्षान कांताराचे प्रिक्वेल म्हळ्यार कांतारा पयलीं कितें घडलें हाचो सोद आमी ह्या चित्रपटा वरवीं दाखयतले. म्हळ्यार गुलिका देव आनी पंजुली देव हांची व्युत्पत्ती भूतकाळांतली ही प्रथा कशी सुरू जाली तें आमकां पळोवंक मेळटलें. 27 नोव्हेंबराक मुहूर्त पुजा वांगडा फिल्म मेकिंगाची सुरवात करतले. मुहूर्तम पुजे उपरांत डिसेंबरान निर्माते फिल्माची मुखेल फोटोग्राफी सुरू करतले आनी उरिल्ल्या कलाकारांची योग्य वेळार घोशणा जातली. 2023 वर्साचो पयलो मिस डेफ इंडिया हो किताब जिखपी मोरजेची विनिता शिरोडकर मिस वर्ल्ड जावंक भायर सरल्या. दक्षिण आफ्रिकेन जावपी मिस वर्ल्ड डेफ सर्तीन ती भारताचें फुडारपण करतली. विनिता शिरोडकर हिणें 2023 मिस इंडिया हो किताब जोडिल्लो. हो पुरस्कार मेळटकच तिचो आत्मविश्वास वाडला. समाजा खातीर हांव कितें देणें लागता आनी तें हांव दिवंक शकता ह्या व्यासा आनी इत्सा शक्तीच्या बळग्यार तिणें मिस इंडिया हो मुकूट मेळयला आनी आतां 19 ते 29 नोव्हेंबर ह्या दिसांनी आफ्रिकेंतल्या टांझानियांत जावपी वर्ल्ड डेफ सर्तीन भारताचें फुडारपण करतली. ते खातीर ती आयज दक्षिण आफ्रिकेक वचूंक भायर सरल्या. तिका आयज घरच्यांनी आनी बरे मागप्यांनी निरोप दिलो.